आयज आमी हांगा लिंक रोडार आहात टू डू इन्स्पेक्शन. आमचे मदें आमचे सरपंच सोडयांचे दिपा, आमचो डेप्युटी सरपंच ऑफ मार्ना बाब विलियम, डेप्युटी सरपंच ऑफ सोडयां बाब नीलू, सगळे वॉर्ड मेंबर्स हांगा मुद्दम करून इन्स्पेक्शन करपाक येयल्यान. आनी द वर्क इज गोईंग ऑन व्हेरी वेल. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता अरावंड 2 months आनीक वयतले. आमचो जेई PWD बाब संदीपूय आहा आमच्या वांगडा. इट्स पळोवंक जाता इट्स गोईंग ऑन एट अ गूड रेट एंड वी आर फोकसींग ऑन क्वॉलिटी वर्क. आनी हें जालें म्हणटकूच नेक्स्ट स्टेप इज टू सी दॅट द फार्मर्स ऑफ सोडिया गेट टू कल्टिवेट देयर fields. A very important link road connecting सोडिया टू शुअली मार्ना, जो मोठ्या प्रमाणात लोक हो रोड यूज करताले एक टायमार, पण व्हेरी बंपी आसलो. तितून मदेकात पायपांचेर हो रोड तयार केल्लो आदी खूब वर्सां जाली. पण आतां बरो रोड आनी विथ कल्वर्ट्स लोकांक पळोवपाक मेवतलो. नेक्स्ट 1.5 months it will be ready. We have come today to inspect quality of the work आणि स्पेशली सिंक जावपाक जायना म्हणून ती जी मुरम यूज केल्या तेणें. कॉन्ट्रॅक्टराक वालोर दिता हांव. जेई एई हिंगासर आहा, कित्याक थोडी म्हायती आमकांय आहा रोड बांदता पळय ती. आमी कॉन्ट्रॅक्टरचें काम करता आनी तेणें जो मुरम यूज केला एकदम बरे क्वॉलिटीचो. सो हो सिंक जावचो ना रोड. खाली हांवें रिक्वेस्ट केला सरपंचाक तुमी रेजोल्युशन घेवया फॉर न्यू पायपलायन टू कनेक्ट फ्रॉम मार्ना टू सोडिया. जी पायपलायन आतां आहा ती मोदेकात आहा रोडाच्या. आनी ही म्हाका दिसता पायपलायन व्हेरी ओल्ड पायपलायन आहा ती ह्या रोडाच्या सायडीक आतां घालपाची गरज आहा. आनी तेजो एस्टिमेट करून ही फायल एडमिनिस्ट्रेटीव आनी एक्सपेंडिचर सँक्शनाक धाडची. That will not exceed the fixed amount for sanction before. No, that is PWD water. आणि हे फुडल्या बजेटाक घेवपाक जाता. आनी तितून सेम वे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो बरो सुंदरसो हो रोड जातालो. सायडीक सगळीं शेतां माड आनी दोंगर दिसता हिंगासून. सो ब्युटिफिकेशन थोडें जावचें म्हणून GTDC नाल्यार GSIDC नाल्यार दुसऱ्या फंडांसून हे खंयच्या तरी फंडांसून बरो प्रोजेक्ट हिंगासर घालचो. म्हणजे सम बेंचीस, सम लायट्स, some murals in the middle, so that people when they are even walking on this road, a walkway for the elders and the youth, they can walk at the side on a proper footpath, because the width of the road is quite big. So you can have one side footpath and one side benches to sit with lights, fully illuminated road.